मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन्स. GMRन टॅक्सी पार्किंग शुल्क 80 वयल्यान वाडयले 200 रुपयाचेर. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळार जमले आंदोलक. जाले तापट वातावरण. पेडण्या मांद्रे सावंतवाड्यार बिबट्यान केलो वाठारांत जनावरांचेर हल्लो. आता लोकांच्या दारांनी परत बिबटो आयिल्ल्यान लोक थर्त भियेल्यात. कुंकळ NH-17 सध्या अपघातांचो महामार्ग म्हूण जाला बरोच फामाद. ह्या महामार्गार दिसपट्टे एक तरी अपघात घडिल्ल्यान लोकांनी उक्तायला हुस्को. सरकारान बेगोबेग प्रश्न तडीक लावचो, करतात मागणी. आनी आतां हाच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. GMRन टॅक्सी पार्किंग शुल्क 80 वयल्यान 200 रुपयांचेर वाडयले उपरांत आयज मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळार आंदोलक जमले. तेन्ना तणाव वाडलो. पळयात. पार्किंग शुल्कात अचकीत वाड केल्ल्यान तिडक उक्तावपी आंदोलकांनी चड करून टॅक्सी चालकांनी मोपा विमानतळान निदर्शनां केली. जायत्या जाणांनी आडमेळी मोडून अधिकाऱ्यांक शुल्क वाड बेगोबेग फाटीं घेवपाची मागणी केली. विमानतळाचे कर्मचारी आनी सुरक्षा गर्दीचेर नियंत्रण दवरपाक धडपडले. जाल्यार प्रवेश बिंदू तात्पुरते बंद केल्ल्यान प्रवाशांक कळाव जालो. परिचालन खर्चाक लागून थळाव्या येरादारी चालकांमदीं वाडपी निरशेवणी मदीं हो निशेध. पार्किंग शुल्क जुळोवन घेतले ना जाल्यार फुडल्या कांय दिसांत आनीक निशेधाक लागून विमानतळाच्या कामकाजाचेर परिणाम जावंक शकता अशी शिटकावणी टॅक्सी संघटनांनी दिल्या. अधिकाऱ्यांनी अजून ह्या विशयाचेर कसलेच अधिकृत विधान करूंक ना. हांगासर कांयच ना. सेशनाक हांगा हाडलो कोणी? सरकाराचे जर हांगा काय ना जाल्यार सेशनाचो कोण आजो हांगासर हाडलो? सेशन हांगा जल्माक येयला, ताका कोणी तरी हांगा हाडला. आमी आमचे जमनी GMRाक विकूंक ना, केन्नाच विकूंक नासले. आमी सरकाराक दिल्ले जमनी आमच्यो. कित्याक दिल्ले? उपाशी मारपाक हांगासर? गेली 7 वर्सां जाली आमी प्रत्येक गजालीचेर लढटा, पण आयज पर्यंत आमकां सक्सेस मेळटा येवंक ना. आयज तुमी पळयात गव्हर्मेंटा कडेन तुमकां अक्कल कशी ना रे? सदांच उठून टॅक्सीकाराक रस्त्यार येता, एकदाच कितें सक्षम करा. त्या दिसा तुमी सगळ्यांनी आमकां हांगा आपयले, आमच्या असेंब्लीन सगळे असेंब्लीन गेले. 10 दिसांनी सांगता म्हटलेले आज 1 म्हयनो जालो. कित्याक खंयच्या कोतान गोंयच्या सीएमाचेर विश्वास करतले? खंयच्या कोतान लॉ अँड ऑर्डरचेर विश्वास करतले तुमी? टॅक्सीकारांचो लिडर म्हणून सांगता 1 तारखेच्यान टुरिझम सीझन चालू जातलो तेन्नाच्यान गोंय हे बंद आसतले. हे म्हाजे उतार, म्हाजो फूल सपोर्ट आहे भावना. आज सेशनान GMRान सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्रीन आणि सरकारान हेची नोंद घेवपाची. आम्ही फुल स्विंग मरेपर्यंत या हक्काक लागून मरेपर्यंत झगडटले. फक्त वो पार्किंगेचो इश्यू न्हू, वो आमचो हक्काचो विषय हा. या निदर्शनात मुखेल विरोधी राजकीय व्यक्तींचोही आस्पाव आशिल्लो, ज्यांनी ह्या विशयाचेर आपली मतां मांडली. आम्ही पळयता हांगा एवरी टाइम हे बाबडे येतात, हांगा झगडटात आणि हांगा कोण तरी बीजेपीचे लिडर तेंच्या कडेन उबे रावतात, आश्वासन दितात, सीएमा कडेन वयतात, असली लेटरां काडटात आणि फाटल्यान हे करता. ह्या लिडरांनी आयज आन्सर करपाक जाय की तुमच्या सीएमाक हो GMR व्हॅल्यू दिता काय ना. तुमच्या ह्या लेटरान क्लियर कट बरयला सीएमाच्या मिटिंगेक की सगळ्यांक घेवन की वॉरियर्स हांगा आसा तेंचें रिप्रेझेंटेशन, मागीर परते पंचायतीचें रिप्रेझेंटेशन, हे सगळ्यांक घेवन फी आयज जातली काय ना आनी बाकीच्या विशयांचेर डिस्कशन जातलें. म्हणून हे डिस्कशन कित्याक जावना? जर सीएमाच्या ऑफिसान हे जाता आणि सीएमाक जर हे कॅनलस करता जाल्यार GMR आपणाक समजता कितें? आमी ते GMRाचो जो कोण आयिल्लो ताजे कडेन 1 पॉयंट डिमांड घाल्लो की तूं आमकां अश्युरन्स दी
की जे तुवें डिसिजन घेतला वाडोवपाचें तुमकां पार्किंगाचें सगळे जे 3 डिमांड्स आसात हे तूं रोल बॅक करता आनी ते ऑन होल्ड दवरता. हे जर तुवें डिसिजन घेतलें जाल्यार आमी वतात ना. तो भितर गेलो तो मनीस भायर येवंक ना. हे एक जालें. दुसरे सायडीन मुखेलमंत्र्यान म्हाका फोन केल्लो. हांवें ताका सांगलें इतलें की तुवें तुजे सरकारान डिसिजन जे घेतलां तेच इम्प्लिमेंट करपाक मागता आमी. आमी नवो डिमांड कसलोच घालना. तुजें GMR आयकना म्हणल्यार तुजो अर्थ ना अशें जाता. आनी गोंयच्या मुखेलमंत्र्याचो अपमान जावप गोंयांत हें गोंयकारांक इन्सल्ट, गोंयकारांचो अपमान जाता हो. आमी आतां मुखेलमंत्र्या कडेन डिमांड अशें करता की तुजे फुडें जें कितें डिसिजन जाल्लें ताजें तुवें ऑनर करचें, म्हणल्यार ताजेर नेगार वचचें न्ही. उपरांत 10 प्रतिनिधींनी कांय राजकारण्यांसयत मुख्यमंत्र्याक भेट दिली आणि बसके उपरांत तांणी अशें सांगले. तांणी अश्युरन्स दिल्लें आहा की जे दरवाड जाल्या 80 ते 210 रुपया ही दरवाड आपूण पेंडींग दवरतलो 3 दिसांक. 3 तारखेक आमी परते मेळटले आनी 3 तारखेक जें कितें एक सिस्टम हाडूंक जाय तातूंत तांचो डिमांड एक मेन आहा म्हणटा तो रेंट काराचें इल्लिगल पार्किंग जाता आनी रेंट काराचो धंदो जाता विच इज एट द कॉस्ट ऑफ द लोकल टॅक्सी वेल. हे कितें हे जे शिव वॉरियर्स म्हणून आहा पळय हे लँड लुजर्स आनी लँड लुजर्सांक सेपरेटली आनी प्रिफरन्शियली ट्रीट करूंक जाय. नाजाल्यार मोपाची जमीन तांची वचून तांकां कितें फायदो जाता हो प्रश्न उरता आनी हो प्रश्न रिजॉल्व जावपाक जाय. जी फीज हायक केलेली पळय 80ची डायरेक्ट टू 110 ती फक्त लोकलांक सतावपाक लागून. लोकल आता सगळे उठलेले आहा. पेडणेकर हे तुमकां हांव प्रेसाच्या माध्यमातून सांगूंक सोदता आमचे लोकल जे सगळे उठलेले आहा आनी आमी ह्या फुडें अशें ठरयलेलें आहा वेळ पडल्यार आमकां देवाक हेंच्या नांवान कितें सोडचें पडलें सुद्दां न्हू आमी रेडी आहा. कित्याक जर आमकां एअरपोर्ट तो 4-5 पंचायतीक बेनिफीट ना जाल्यार तो एअरपोर्ट नसल्या उपकारता थंय. सारकें मरे? हो एअरपोर्ट जर आमच्या लोकलांचे जमनी घेवन जर लोकलांक थंय बेनिफीट ना जाल्यार कित्याक जावं एअरपोर्ट. तुमच्या मीडियाच्या माध्यमातून सांगूंक सोदता तुम्ही तर जाणा आसतले जी सॅक्रिफायस पेडणेकरांनी केल्या 98 लाख स्क्वेअर मीटर जागो दिवप सरकाराक आणि तेचेर डिक्टेटरशिप हो कोण तरी भायलो येतलो GMR सरकारने आमकां 4-5 गांवांक खेळयतलो ते जावचें ना. हे फुडें आमी मरे थंय आमच्या देवाक आमी सरळ सांगता जर आमकां कितें सोडचें पडलें व्हडलें न्हू जाल्यार सोडटले त्याच्या नांवान जो आमकां अपोज करता पळय त्याच्या. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, डायलन रॉड्रिगेज, सुभाषेश गोवेकर आणि ओमकार देशप्रभू. कुंकळे NH-17 सध्या अपघातांचो महामार्ग म्हणून बरोच फामाद जाला. या महामार्गार दिसपट्टे एक तरी अपघात जायत असताच. त्या उपरांत वरांची वरां येरादारी ठप्प. साबार फावटी या महामार्गाचो प्रश्न तडीक लावपाचो बोवाळ लेगीत जालो तरी अजून मेरेन कसल्योच हालचाली ना. आयतारा राती कडेन ट्रकान घराक धपको दिल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली. आता या महामार्गाचो प्रश्न केन्ना तडीक लागतलो काय ही अपघातांची परंपरा चालूच उरतली हो वेळच सांगतलो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आता मी असते नॅशनल हायवे 17 आसात आणि वो नॅशनल हायवे 17 जो आसा वो मरणाचो नॅशनल हायवे 17 हो म्हणले कडेन आसा. वो इतल्या खातीर म्हणला की नॅशनल हायवे 17 जो आसा वो 4 मिटराचो रोड आसा आनी हेचेर व्हडली गाडी वतात. ह्या रोडाचेर ही नॅशनल हायवे 17 जाल्ले कारणान हांगा इतल्यो येरादारी आसा की एवरीडे ह्या रस्त्याचेर एक्सिडेंट जाता आणि हे एक्सिडेंट जाता एक 3-3 वरां 4-4 वरां 2-2 वरां जी ट्रॅफिक आसा ही जाम जावन उरता आणि ही जाम जाता रे खंयच्यान सायडी वचोंक मेळना. कित्याक तेकून गाडी आसली कारणान तांकां परतुपाक मेळना दुसऱ्या रस्त्यान वचपाक आनी हांगा दुसरो रस्तो जर मेळटो जाल्यार न्हू खूब त्रास पडोवंक पडटा. आमच्यान चिंचोणेच्यान वचपाक पडटा ह्या बेतलांच्यान आनी दुसरी जर वचत जायत हे सांग्या वयल्यान त्यावटेन नेतोलेच्यान वचपाक पडटा. म्हणटरेक इतली लोक हायवेची मागणी करता आसतना सुद्दां ऑथॉरिटी जी आसा ही कानार हात धरून आसा. आज तुमी पळयात एक ट्रक जो आसा हो ट्रक तेजो ब्रेक फेल जाल्ले कारणान राती ह्या घरा मारलो आनी घराचें कितलेशें लुकसाण केलें. आमी सदां मागतात पूण ह्या घरा मारतना एक बरें साल्वार की घरांत जे लोक न्हिदले आसले हे खंय तरी साल्वार जाले तांकां चड इजा कांयच जालें ना. तसो ड्रायव्हर जो आसा हो मायनर इंजर्ड जालो ह्या ट्रकाचो
आनी हो व्हडलो ट्रक आसले कारणान चडशी इजा ही कोणाक जावपाक पावल ना आनी हो एक्सिडेंट जो आसा हो सायराबाद नवेबाद हांगा जाले कडेन आसा तो सुद्दां पुलीस स्टेशनाच्या मुखार हांगा जेन्ना एक्सिडेंट जालो जातरेक ह्या रस्त्याचे जो 3 ते 4 वरां ट्रॅफिक जाम उरली ही जाम उरतरेक कोणाकूय वचपाक मेळना कितल्योश्यो एम्बुलन्सी आसात ह्यो बायपासा वयले खंयचो बायपास बेतूल बायपासा वयल्यान त्या वटेन धाडपाक पडलो थोडे आनी खंयच्या केपेंच्यान डायवर्ट करपाक पडले म्हणटरेक हांगा इतलो धोक्याचो जावन आसा आमी ऑथॉरिटी कडेन मागले की हायवे काडात पूण हायवे काडपाचे नांव म्हणटा येना कित्याक हायवेचेर सद्या पॉलिटिक्स जाले कडेन आसा हे जे पॉलिटिशियन आसात हे आपल्याले कोणा तरी जागो वयता म्हण त्या वटेन गुणायतात तो पॉलिटिशियन येता आपल्या कोणा जागो वयता म्हूण दुसरे सायडीक गुणाय आनी हे जे खातीर हायवेचें काम जें आसा हें एक्विजेशन करपाचें काम तशें उरले कडेन आसा हांगा लोकांली मागणी आसा की बेगीच्या बेगीन तुमी पॉलिटिक्स कुशीन दवरचें आनी हो हायवे जो आसा हो बेगीच्या बेगीन काडून हांगा जे लोक मरतात एवरीडे एक्सिडेंट जाता हांकां खंय तरी रिलीफ दिवची म्हणून मागले कडेन आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी मुझेफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव प्राणी होकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पेडण्या मांद्रे सावंतवाड्यार बिबट्याचो विशय बरोच गरम जायत चल्ला. वाठारांतल्या जनावरांक बिबट्यान खाल्ल्यात आनी तशेंच बिबटो आता लोकांच्या दारांनी दिसा उजवाडा येवन बशिल्ल्यान लोक थर्त भिल्यात. रान खात्यान बेगोबेग हो प्रश्न तडीक लावचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळया सावंतवाडा वाठारांत बिबट्यान दिले दर्शन दाखयता आमचो रिपोर्टर संदीप कामोलकार. आणि परत एकदा बिबटो घरांनी शिरलेलो आसा. आज सावंतवाडा मांद्रे हांगासर तोरस्कर फॅमिलीचो घरा फाटल्यान कुत्रो बांदलेलो. त्या कुत्र्याचेर तेणे राती म्हणजे सकाळी 4 अटॅक केल्लो आसा आणि एग्रेसिव्ह कुत्रो. पण आता त्याची परिस्थिती जर पळयली जाल्यार सारको जाम जाल्लो आसा. हे कित्या खातीर जाता तर आमचे TCP डिपार्टमेंट आणि आमचे गव्हर्नमेंटाचे रूल जे आसा तितून हे वाघ शिव सगळे म्हाका दिसता सगळे घरांनी जाता येतले. कारण रानटी प्राणी हे जंगलात रावपी पण तांकां वयर जंगलात नसल्या कारणान ते आता घरांनी शिरपाक लागले. आता हे सारखे घरांनी इतले शिरलेले आसा की म्हाका दिसता दारां सुद्दां उगडे रावल्यार ते घरान सुद्दां शिरपाक फाटी फुडें रावचे ना कशें दिसता. आनी तेंची चुकी कांयच ना कारण रानां ज्या जाग्यार ना त्या जाग्यार तेंच्यांनी कितें करप हो एक व्हडलो प्रश्न जावन पडलेलो आसा. आनी बरें आसा कुत्र्याचेर अटॅक केलो, मनशाचेर अटॅक केलो जाल्यार व्हडली हे जाता. पूण मनजात ती बांदलेली आसलेली तेचेर सकाळी 4 सुमार तेणी अटॅक केल्लो आसा. आनी राना खात्यांक एक हे दिल्लेली आसा की बाबा हे आता आमी कितें करप. आता तेंच्यांनी वचप खंय ते रानां ना म्हणटकच ते सकयल घरांनी देंवता आनी मागीर घरांनी मागीर अशे प्रसंग जाले का मागीर व्हडले कितें तरी जाल्ले भशेन दिसता. हेचो बंदोबस्त खरो करपाक जाय. आता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा ते आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पिंजरे घालता पण म्हाका दिसता पिंजरे कितले घालतले आनी कितले हेंकां आनी धरल्या उपरांत तांकां खंय सोडटा हेचो अजून रेकॉर्ड कोणाच कडेन ना. बिबटे खूब आसा आनी मांद्रे पेडणे हांगासर कितलेशेच बिबटे आता घरांनी शिरलेले आसा. आता हे बंद जावच्या खातीर सरकारान पावलां उखलूंक जाय नाजाल्यार व्हडलो इन्सिडंट जाय मेरेन रावपाची आमची संवयच जाल्लेली आसा. आनी तेका लागून सरकारा कडेन एक सगळ्या लोकांची विनवणी आसा की हे बिबटे आता घरांनी शिरलेले आसात तेचो बंदोबस्त जावंक जाय. हे बेगींतल्या बेगीन करचे कारण भंय पातळलेलो आसा सगळे कडेन. आता नवरात्रां चालू आसा आनी नवरात्राच्या बोळाक सगळे प्रोग्राम हे रातचे जाता. आता समजा रातचे येता आसतना कोणाचे अटॅक बी जालो जाल्यार व्हडली ट्रॅजेडी जावं शकता. हेच्या खातीर सरकारान पावलां उबारपाक जाय अशें दिसता. पेडणेच्या वाठारांनी सध्या बिबट्याचो आकांत हो विशय चर्चेचो जाला. विकासाच्या नांवान रानां कापपाच्यो घडणुको नेमान चालू आसात. देखून रानवटी जनावरां लोकवस्तेत येवन आकांत माजोवपाक लागल्यात जाका लागून लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. ज्या रान वाठारांनी ते रावताले थंय उदक मेळना. लोकांनी रानां कापून घरां बांदपाक सुरवात केल्या. देखून रानवटी जनावरांक आनीक पर्याय उरलो ना. झुंडींनी ते आता काजी बागायतींनी रस्त्यार गावांनी येवपाक लागल्यात. सरकारान हाचेर गंभीरतायेन लक्ष घालपाची आता काळाची गरज जावन रावल्या. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, समृता खणगांवकर आनी मुझेफ शेख.
गोयची फामाद गोवा डेअरीक साबार विशयांनी रेवाडो घाला. दुधाची खरेदी व्हड प्रमाणात उणी जाल्या. दुधाचे उत्पादन सुधारपा खातीर कामधेन येवजणेत दुरुस्तीची खूप गरज आसा, शेतकारांचे म्हणणे. गोवा डेअरीक प्रत्यक्षात लुकसाण सोंसचें पडटा असो दावो आसा. गोवा डेअरीच्या अधिकाऱ्यांचो दावो आसा की तांकां 1.27 कोटींचो फायदो जालो, पूण प्रत्यक्षात तो फायदो न्हय. गोवा डेअरीच्या बँकेत 19 कोटी रुपया फिक्स डिपॉझिट आशिल्ले आनी ताचेर मेळपी व्याज सुमार 1.44 कोटी आसा. हाचे वयल्यान गोवा डेअरीचो फायदो वा लुकसाण आसा हे स्पष्ट दिसता तांचे म्हणणे. लोकल प्रोक्युरमेंट कमी जायत आसा. ताचेर डिस्कशन जातकीर अशें निश्कर्श आयले मेन म्हणजे कॅटल फीड जे आसा रॉ मटेरियल म्हणजे गोरवांक जे फीड आसा तें काडपाक जाय आनी कितें हेजे रेट प्रचंड वाडल्या. त्या खातीर जो इंडिविज्युअल फार्मर जर कोण करता जाल्यार ताका तें इवन म्हणजे पगार सुद्दां सुटपाक प्रॉब्लेम जाता आनी लेबर घालून कोण करता ताजें तर तें जायत ना. सो सजेशनां आयलीं मेन म्हणजे जो सपोर्ट प्रायस आसा आतां 40% आसा तो 100% करचो अशें एक रेजोल्युशन जालां जें गव्हर्मेंटाक वतलें अशें एडमिनिस्ट्रेटीव कमिटीन सांगलां. एक आनी दुसरें आतां ह्या धंद्यान कशें आसा पयलीं पासून तुमी पळयलां आसतलें की तेच फार्मर दिसता. कित्याक हो धंदो आसा तो सामको म्हणजे 365 डेज सारको 24 hours कसो धंदो, हाका सुटी नासता. गाय सुटी घेयना दूद दिवपा पासून आनी बंद करीत जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. म्हणून जे पयलींचे फार्मर आसा तांचे खातीर स्पेशल कितें तरी स्कीम नवीन आसा ती आसाच. कित्याक पयलींचे फार्मर जर बरे गाडयांनी भोंवपा लागले, बरो धंदो असो चलता असो दिसलो जाल्यार कोणूय कॉपी करपाक येता. आतां पयलींचे आसा पळय न्ही जी कोण पोन्नी सायकल घेवन आसा किंवा स्कुटर घेवन आसा ते थंयच आसा. एक 800 घेतले ती वयर तेज्या व्हडली गाडी घेवपाक पावले ना. ते जर पयलींचे फार्मर ते घेवपाक पावले जाल्यार ऑटोमॅटीक नवीन फार्मर भितर येतले ह्या धंद्यान कितें तरी आसा म्हणून. त्या खातीर एक मेन रेजोल्युशन अशें जालां गव्हर्मेंटाक धाडपाक की पयलींचे फार्मर आसा तांच्या खातीर स्पेशल स्कीम डिझायन करची. काम देऊन थोडे क्लॉज आसा जेणे करून स्कीम घेवपाक लोकांक पयलीं जितली सोपी आशिल्ली तशी आतां सोपी ना. त्या खातीर एमेंडमेंट करचें अशें म्हणून एक रेजोल्युशन जालां. गोवा डेअरीक इंट्रस्ट आहा तो जवळ जवळ 1,47,000 मेळ्ळा आनी गोवा डेअरी प्रॉफिट आहा ते 1,27,000 1 कोटी 27 लाख गेला आनी 1,44,44 आमकां इंट्रस्ट मेळ्ळा. म्हणजे इन शॉर्ट तुमकां कळ्ळें तें प्रॉफिट वो लॉस कित्याक जी चल्ली ती पयलींची एफडीचेर चल्ली असो तें. आनी गोवा डेअरीची रिक्रुटमेंटां ही भरपूर घसरण जाल्या की लास्ट टायम जेन्ना आमी गोवा डेअरीचे चेअरमॅन आशिल्ले तेन्ना आमची अशी तराबळ जाताली सप्टेंबर म्हयन्याक की 55-60 हजार सेल आसून सुद्दां जेन्ना दूद आमकां भयंकर येतालें तें दूद कशें भायर घालचें हेजेर प्रॉब्लेम जाता. पूण आतां पळयल्यार की तेंच्यान सांगले कोतान प्रोक्रुटमेंट जो आहा तो 38,000 आनी इवन मार्केटींग आहा तें 47-48 जाल्लें. म्हणजे इतली घसरण जी जाल्ली ती म्हाका दिसता डेअरी सर्वाय जाल्या की जे मोठे मोठे पगाराचे जवळ जवळ 60-70 लोक रिटायर जाले तेज्या खातीर नाल्यार ते भरमसाट लॉस जाता आशिल्लें की थंय सॅलरी एंड वेजीस ह्यो देंवल्या. तेव्हा एक मुख्य कारण की ही सावरपाची आनी तितून भितर आतां म्हाजी जाल्यार दिसता की थोड्यो गोश्टी शिस्त म्हळ्यार तुमी प्रत्येक जाण जाणा की थोडेच मोजकेच जे हे आहा आमचे एम्प्लॉई आहा ते थोड्यो गोश्टी MD मेरेन पावना. त्यो एमडी आमी सजेशन दिल्यार ती मिस्टेक खंय जाता कारण नोटीस MD नेगेटीव जाल्ले कारणान आमकां जे प्रश्न आहा ते 11 दीस भितर मातशे तो रिफ्लेक्टच जावना. डिस्कशन म्हणल्यार गोवा डेअरी आमची जी आसा नो आसा एक 1,27,60,000 जालो 631 रुपीज प्रॉफिट जालो आनी हे इयर टू इयर प्रॉफिट जालो आनी हे प्रॉफिट इवन आमी 2 कोटीचे लिगसी इश्यूज जे आशिल्ले ते रायट ऑफ केल्यात. प्लस आमी फाटले कॅटल फिडाचे जवळ जवळ 2.5 कोटी फाटल्या वर्साक आमी पे केल्या आउटस्टँडींग आसा आनी 9 कोटी आसा. सो ते आमी आउटस्टँडींग पे म्हणून आमकां 1 कोटी 1,27,631 रुपीज प्रॉफिट जालो. सो सुरवातीक कितें जालें डिस्क्वॉलिफाय म्हणल्यार जे डायरेक्टर आशिल्ले तांकां डिस्क्वॉलिफाय केला म्हणटा कितें मातसो बोवाळ जाल्लो ते मागीर अलावड देम एज मेंबर्स. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पोया फुडल्यो खबरो. युनायटेड बॉयज आमावली पंगडान फायनलीत पॅरिस यूथ नुवेक 4-2 अशा गोल फरकांनी हारावन कुर्तरी विलेजर्स कप 2025 इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीत जैतिवंत जाले.
रोमांचक फायनलीत 6व्या मिनिटाक आंबावलीच्या अलेक्स फेर्नांडिसान पयलो गोल करून 1-0 अशी आघाडी मेळयली. ते उपरांत 17व्या मिनिटाक आल्फियानो फेर्नांडिसान आंबावलीचेर दुसरो गोल केलो. 29व्या मिनिटाक सॉवेल फेर्नांडिसान तिसरो गोल करून अर्ध वेळ मेरेन स्कोर 3-0 असो केलो. दुसऱ्या अर्धात 53व्या मिनिटाक आणि 60व्या मिनिटाक लेरॉय कोलासो आणि शेनॉय कोलासो हांनी 2 गोल करून पीवाय नुवेक 3-2 अशी आघाडी घेतली. ते उपरांत 62व्या मिनिटाक जॉयल बोरेटोच्या वरवीं यूबी आंबावलीन चौथो गोल करून स्कोर 4-2 असो केलो. अरमान धोरणाचार्य कुट्टूरचो गांवचो अवॉर्ड विनर तेजस्वी जॅकॉब ब्रून बाय मिशेल मोरेनो सरपंच बाय बाबा चौकी वेंकटेश बांगो प्रक्रिया माने स्टेजीचेर एक्स जिमखाना प्लेयर्स जावन जिमखाना क्लबाचे एक्स प्रेसिडेंट जावन सगळे अधिकारी तळमगाच्या भावनो भयणांचो दोनी टीम आंबेली एंड आंबावली एंड नुवे आनी तळमगाच्या भावनो भयणांचो नापुरबाईच्या भुरग्यांचो गेमीक जायते फावटी जाता. उपकार मागता दोनी टिमी. लेट अस कीप द टीम स्पिरिट. लेट अस सी दॅट फुटबॉल आमगे गोंयचे आहा ते बरें एक पुढे वचपी. तेच भाशेन कुट्टूरी जिमखाना बरो एक टुर्नामेंट ऑर्गनायज केलो. तांकां स्वताच आहा तांकां आमी जायते बरेपण करपाक आमचो हातभार आहा सगळ्यांचो आहा. हांव मागता की लेट अस मेक कुट्टूरी जिमखाना आमची टीम आमची गांवची जी टीम आहा ती वयर काडपाक प्रयत्न करया. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समृता खणगावकर आणि ओमकार देशप्रभू. या सप्तकात लेगीत पावसाचो नेट चालूच आसतलो. कांय सुवातींनी 2 ऑक्टोबर मेरेन घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय हवामान विभागान दिल्या. राज्याक सध्या फुडले 4 दीस येल्लो अलर्ट आसा. कांय सुवातांनी अचकीत उटंगराचो पावस पडटलो जाल्यार दनपारां वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. IMDन अदमास उक्तायला. तापमानात उणाव जाणवतलो. मंगळारचे चडावत आनी उणें तापमान 28 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी दिल्या. पावसाचो नेट चालूच. फुडले 4 दीस येल्लो अलर्ट. वत पावसाचो खेळ. तापमानात उणाव. मंगळारचे तापमान 28 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक IMDची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.